सांताक्रूज जे आसा ते कोणाच्याच गुंडागिरी अंडर थाराना तांकां. कारण हांवें तांकां ते कॉन्फिडन्स दिल्ले आसा की गुंडागिरी हांव सोसून घेवचो ना. हांव एकलो गेलो काल, कोण नाशिल्ले. पुलीस एका वरान येता आनी सांगता की आमी हांगा आशिल्ले. आमी म्हणलें तांकां बुकां दाखय, तुवें रजिस्टर केला ती बुकां, गाडयो वयर व्हरपाक दिल्या, त्यो गाडयो दाखयना. हाजो अर्थ कितें? पुलीस मशिनरी जे फ्लायींग स्क्वॉड पावण वरान पावता, हाजो अर्थ कितें समजपाचो आमी? फ्लायींग स्क्वॉड 10 मिनटाच्या वाटेर आशिल्ले पूण ते पावण वरान पावता. आनी आमी लोकांक सेव करपाक जाय जेन्ना पुलिसांची जबाबदारी आसा हे सेव करपाची. दीस इज वन ऑफ द वर्स्ट that a government can reach, to use police machinery to not allow free poll in Goa. फेअर पोलिंग म्हणटा ती ना. आनी आतां सुद्दां तांकां धमकयताले. आतां सुद्दां हांव परत वचून आयला. जे गरीब लोक आसा हांगा, सादे लोक आसा, ते आज भेटल्यात. कारण गुंडागिरी हो जो आमचो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली पळय, ती गुंडाचे राज्य म्हणून आशिल्लें. आज बीजेपीक सपोर्ट करपी एक गुंडा सांगता बीजेपीक वोट करचें म्हणून. भायले लोक येवन हांगा सांगता की आमी बीजेपीक जिखोन हाडटले म्हणून. आनी काँग्रेसाच्या उमेदवारा बद्दल म्हाका सांगपाचें कांय ना, तांचो सगळ्यांचो बॅकग्रावंड ताका खबर आसा. पूण हे सगळे पळयत जाल्यार एक कितें आसा, आज लोकांनी खंय वचपाचें, सामान्य लोक जे हांगा आसा ते वचपाचे खंय. सो म्हाका दिसता एक चेंज हाडपाक जाय. लोकांनी विचार करपाक जाय. आयचो दीस विचार करपाचो आसा. 5-6 मेरेन टायम आसा लोकांक विचार करपाक, एक वेगळो सरकार घडोवपाक, गोंयच्या खातीर, सांताक्रूजा खातीर किंवा आमच्या फूल गोंया खातीर. आनी म्हाका दिसता गोंयान ते जातले. तुम्ही फर्स्ट टाइम कंटेस्ट करता आणि सीएम कॅन्डिडेट वयल्यान तुम्ही कितले कॉन्फिडन्स आहा आपल्या विक्टरीचे? 100% कॉन्फिडन्स आसा. सांताक्रूजची जी जनता आसा पळय, सांताक्रूजचे जे लोक आसा, ते आज भिनासतना भायर सरला. हाजो अर्थ तांकां म्हज्यान कॉन्फिडन्स आसा. आनी ते कॉन्फिडन्सा खातीरच हांगा जी वोटींग जाता ती चालू आसा. थँक्यू सर. जवळजवळ 78 to 80% जाता. आणि कशी कितें प्रोसेस आहा जाता आसात. सद्या मातशे लोक आतां भायर सरता, मातशे सकाळ फुडें म्हणटा लोक भायर येता, भायर सरता, स्लो वयता. जातलो मातशें जमा जाता म्हणजे फास्ट जाता. सो ज्या दिसांनी प्रचार ह्या दिसांनी चल्लेलो त्या प्रमाणे लोकांची कशी पॉझिटिव्हनेस कशी दिसता? म्हणल्यार तुमी जेन्ना कॅम्पेनींग करताले आनी आतां लोकांक जे सेंट्रल गव्हर्मेंट आहा तेजेच स्टेटींग राज्यान गव्हर्मेंट आसची. कारण आमकां आमचे कडेन गोंयांत पयशे ना, लोकांक टॅक्स म्हारग नाका, टॅक्स वाडटले जे लोकांक जिणेक कठीण जातलें. तांकां भायल्या भुरग्यांक पोसपाक जाय, भायल्या भुरग्यांक शिकोवपाक जाय. अशे वेळार आमकां टॅक्स वाडलेले नाका अशें लोकांचें म्हणणें. आनी लोक म्हणटा कितें आमकां सेंट्रल आहा तीच पार्टी हांगा जाय. सो त्या प्रमाणे ठरयल्लें आसा. लोक सांगता. मतदारसंघात कितें दिसता? मांद्रे मतदारसंघातले बीजेपीचे चित्र एकदम मजबूत. गेल्या 5 वर्षांत म्हणजे गेल्या 2.5 वर्सांचे मताधिक्य जे पडलेले, सो आणि ह्या मताधिक्यान कितें फरक आसता? म्हाका दिसता 2017चे मताधिक्य, 2019चे मताधिक्य हे फावटी आनीक कॉन्फिडन्स वाडलेलो आहा. कॅन्डिडेट खूब आसात हाचे खातीर, पण डेफिनेटली मार्जीन जी आसतली पळय, जशी 2017 मार्जीन आसली, जशी 2019 आसली, म्हाका दिसता 2017चे मार्जीन बरोबर मार्जीन आसता. बाकीच्या जे उमेदवार असतात आणि त्याचो फरक तुमकां काय पडटलो काय? पळय, बीजेपी आनी बीजेपीचे वोट्स, बीजेपीचे मतदाते प्रमाणान बीजेपी वोटर्स जे आसात आणि बीजेपीक मानची जी जनता आसा. आणि साहजिकच मांद्रे मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून दयानंद सोपटे गेले टर्म जो आहा तो काम करता आसतना
प्रत्येक घराघरात जनतेशी सुसंवाद परिचय आसा आणि त्याच्याच माध्यमातून हांव म्हणिना पण डेफिनेटली लोक माझी जनता म्हणटा की दयानंद सोपटेन ह्या फावटी कितें तरी करून दाखयलें. करता आसतना शेतकऱ्याची सुद्दां याद केली. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट असतात, योजना पावोवपाच्यो असतात. इन एडिशन समथींग न्यू अशे शेतकऱ्याचेर सतत गेली 3 वर्सां तांचें लक्ष दिवन अडीअडचणी जाणून घेवन आनी ते सॉल्व करून मनान धरले की जसो आमी म्हणटात भारत हो कृशी प्रधान देश, गोंय राज्य हे आमचे शेती प्रधान राज्य, हे लक्षात धरून खऱ्या अर्थान जर आचरणात हाडप हे गरजेचें असलें म्हणून शेतीचेर आनी शेतकरी भाव म्हजे आसात हाचेर जातीर लक्ष दिल्लें आहा आनी हाचे फुडें तशेंच वतलें. साहजिकच हो मांद्रे मतदारसंघ अजूनय खंय तरी सोयी सुविधा जावपाच्यो आसा. सकाळी सकाळी पयले वोटींग तुमी केलें. हय. मतदारांक कितें मॅसेज? म्हाका दिसता म्हणजे मॅक्झिमम 48 बूथ जे आसात 48 बुथाचेर जवळ जवळ म्हाका दिसता 40 बुथाचेर पयले वोटींग हे BJPचो वोटर आसलो, ताजो BJPचो कार्यकर्ता. सर हे फावटी भाजप विरुद्ध भाजप अशें मतदान जातलें अशें तुमकां काय अंदाज? ना कितें आसा पळय, भाजप विरुद्ध भाजप आसूं शकना कारण भाजपाचे जे पयलीं जे लिडर आसले तांचे वोटींग केलें. एकंदरीत कितें दिसता? 100% विजय. प्रचार कशा पद्दतीन आसलेलो आणि त्याचो फायदो कशा पद्दतीन जातलो? सामको नेटा नासलो आनी त्याचो फायदो आमकां भरपूर जातलो. रिस्पॉन्स भरपूर पळयता थंय थंय मेळ्ळो. तुम्ही पहिलीच फावट वोटींग करता? हे सेकंड फोर्थ टायम. कितें दिसता तुजो डॅडी लास्ट टायमय आसा, ह्या फावटी आतां परत एकदा विजयाच्या रेसीन आसा, एकंदरीत कितें दिसता तुका? एकंदरीत एकच दिसता की सगळ्यांचो डॅडी फाटल्यान सपोर्ट आसा आणि तेणी जे कितें कार्य करूंक सोदता हेच्या फुडें तेच्या खातीर सगळ्यांचो